कोणाकूच खंयचीच बस फुकट दिवची न्हू, आमी ह्या मताचेच आसा, पयले पासून आसा. म्हणजे तुम्ही टू व्हिलरांक ह्यान पयलीं फ्री केले, म्हणजे त्यान पयलीं तांकां टिकेट चार्जीस आसलेले, पॅसेंजरूय टिकेट आसलेले. पण सार्दिनान तेन्ना पॅसेंजर फ्री केले, मडकयकरान टू व्हिलरांक फ्री केले. फोर व्हिलरांचे आसा तशेंच दवरले. पण फोर व्हिलरांचे तुम्ही वाडयता न्हू, ते इतले पर्संट वाडोव नाका. हांव अजूनय पास काडटा, म्हाजी गाडी घेतलेल्यान हांव अजून फोर व्हिलराचो पास काडटा. मंथली तेका 1260 म्हणजे 1260 रुपया पडटा मंथली, सॉरी क्वार्टरली. म्हणजे हांव क्वार्टरली पास काडटा, म्हाका केन्ना यो केन्नाय वच, म्हाका हें जायना. पूण आमी म्हाज्या बाबतीन विचार न करता हांव दुसऱ्याच्या 40 रुपया टू मच जाता. तुमी तेजेर इम्प्लिमेंट कितें तें करचें, म्हणजे कितें विचार करचो तेजेर. आमचें म्हणणें काय ना, फुकट कोणाक काय दिवं नाका. म्हाका दिसता जे आतां फोर व्हिलरांक पळय वाडयला पळय न्ही, ते चड 400% वाडयल्लें आसा. इतले वाडोवप ते नॉर्मल मनशाक मातशे त्रास जातात एक्चुली. ओके, टू व्हिलरांक 5 रुपया केला ते ओके, कित्याक कांयच नाशिल्लें ते गव्हर्मेंटूय कितें जाय. 5 रुपया नॉर्मल ओके आसा. पूण म्हाका दिसता 10चे 40 रुपया करप हें चड जालां. एक 10चे 20 करचे नाल्यार 25 तरी करचे आसले न्ही. पासीस ओके, नॉर्मल मनीस डेली रुटीन वता ताका पासीस काडपाचें बरें आसा. पूण नॉर्मल जो वतलो पळय केन्ना एक 10 दीस वतलो 15 दीस वतलो म्हणून तो पासीस काडटा ताका लॉस न्ही तें. त्या लोकांक त्रास करचे न्हू, दुखोवचे न्हू, की ती गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवन हें खंय तरी सोंपोवचें. कित्याक हे आमच्या गरीब लोकांक चलपाचें ना. आनी आतां कितें आसा की आमचो जो आमदार आहा तो आमदार सद्याक भाड्याचो घेतलेलो आसा. समज न्हू, हो काँग्रेसीचो घेतलेलो आहा, भाड्याचो आमदार हो. आनी हे प्रत्येक लोकांक खबर आहा भाड्याचो घेतलो आहा, तो भाडी मारतलो 5 वर्सांनी परतो वयतलो. हे त्रास आमकांच भोगचे पडटले. हांव खूब दिवाडकार, समज न्हू.